वागी आयलँड म्हूण आसा चिकाली आफ्टर सेंट जसिंतो आयलँड आसा आनी भायर पळयलें जाल्यार आयज हे भायले नुस्तेकार जे आसा ते पांटे घेवन फिशींग करता. आतां आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाक मागता की हे जे पांटे फिशींग पळय जाता रिवरांनी स्पेशली चड हेजेर ताबडतोब कारवाय करून हे सगळे पांटे पळय आहा ते इम्पावंड करचे म्हूण हांव फिशरीज डिपार्टमेंट म्हणटा. आयज एलडी लायट फिशींग जाता, बुल ट्रॉलिंग जाता, मॉन्सून सिजन बॅन वायलेट जाता, सगळें जाता आनी आयज पळयल्यार हे भायले येवन हिंगा आयज पांटे फिशींग करता ह्या चिकाली आयलँडा कडेन. सो हांव शर्मिला मोंतेरो आनी स्पेशली फिशरीज मिनिस्टराक मागता की हे जे पळय इलिगल फिशींग सगळे पळय रिवरांनी पळय जाता हेजेर ताबडतोब हे जे पांटे पळय आहा हे सीज करचे, कित्याक हे हेंची नेट रेजिस्टर्ड ना नाल्यार ते पांटे रेजिस्टर्ड ना नाल्यार हे खुंयच्यान येता हें आमकां खबर ना. पूण आयज फिशरमॅनाक आयज नुस्तें पयलें ना तेन्ना त्या भायर हे जे पळय फिशींग करता इलिगली तें आयज आमचें लायव्हलीहूड हिंगा काबार जाता. सो हांव सरकाराक मागता स्पेशली प्रमोद सावंताक की ते जे पळय रिवरान पळय कितें इलिगल चलता हे ताबडतोब कारवाय करची म्हण हांव सरकाराक मागता.